प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या फाउंडेशन स्टोन घालता घालताच प्रायमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जालें. हांव खास करून अभिनंदन करता हेल्थ मिनिस्टरांचें की तांच्यांनी घालता घालताच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केलें. जेच्या खरें म्हटल्यार हांवें येतनाच विचारलें आमी फाउंडेशन स्टोन घालता काय उक्तावण करता काय म्हणून. ते बाब गोविंद गावडे जे सदोदीत उत्साही म्हणजे फाउंडेशन स्टोनाक जर इतको उत्साह जाल्यार उक्तावणाक कितलो जातलो हाची चत्राय करात. आणि त्याच बरोबर हांव मागता तुमच्या कडेन 18 म्हयन्यांनी जे इनॉग्रेशन जातलें त्या इनॉग्रेशनाक हांवूय आसचो, गोविंदूय आसचो आनी विश्वदीतूय आसचो, तुमी सगळे जाण आसचे, हें खूब म्हत्वाचें आसा. 18 म्हयन्यांनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो, हांवें मुद्दामून याद केल्या. त्या खातीर हें खूब खूब म्हत्वाचें आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याक व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सगळे मानेस्त, जेडपी आसतले, सरपंच आसतले, आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचो स्टाफ, पीएचसीचो स्टाफ, जीएसआयडीसीचो स्टाफ, ज्यांच्यांनी खूब कश्ट सगळी ही डिझायन करपाक आनी हे करपाक सगळे घेतल्या. 18 म्हयन्यांनी 30 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाचे आसा. हांव अभिनंदन करता आमच्या पुराय मेडिकल टिमीच्या स्टाफाचें, ज्यांच्यांनी कोविडाच्या वेळार ग्राउंडाचेरूय काम केलें, हॉस्पिटलांनी केलें, आयजूय करता. म्हणजे अजूनय बी पुराय कोविड सोंपूंक ना. आयजूय कॉम्प्लिकेटेड आयसीयूत 45 पेशंट आसा. डे बाय डे हे पेशंट येत आसा. त्या खातीर आमी अलर्ट आसप गरजेचें आसा. खंयचेंच कॉम्प्लिकेशन जावचें न्ही म्हणून आयज सुद्दां आमच्या प्रत्येक पीएचसीत आमी मोठ्या प्रमाणात कोविड टेस्टिंग करता. आनी जर सिमटम्स दिसले आसत आयजूय बी आमचें फोन कॉलिंग सुरू आसा. आयजूय बी घरा कडेन आसलेल्या पेशंटाचो फॉलोअप हो आमच्या कडल्यान घेतलो वयता. हांवें कित्याक सांगता, बऱ्याच जाणांक दिसला आसत कोविड सोंपलें म्हणून, बट आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. फक्त गव्हर्मेंटान घेतली म्हणून जावची ना, आमी घेवप सगळ्यांनी गरजेची आसा. आनी निश्चितच म्हणजे चुकून माकून जर कोविडची थर्ड वेव आयली, आमचे गणपती उत्सव येवपाचो आसा, आमी प्रिपेर्ड आसा. म्हणजे आमचो एक्सपर्ट कमिटी आसा, टास्क फोर्स आसा, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप केला, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला. वी हॅव्हिंग द कनेक्टिविटी विथ ऑल द प्रायवेट हॉस्पिटल्स. आयजूय बी ट्रायल बेसीसचेर चुकून कितें जालें आसत जाल्यार कशा पद्दतीची आमची एम्ब्युलन्स कनेक्टिविटी आसतली हाजेरूय बी आमी प्रामुख्यान विचार करता. आयचे घडीक आमी दर 15 दिसांनी एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग, टास्क फोर्स कमिटीची मिटींग जाता. आमी ऑल दो प्रायवेट डॉक्टर्स आनी प्रायवेट नर्सीस हांकांय बी आमी ट्रेनिंग जी आसा कोविडाच्या थर्ड वेव खातीर चुकून भुरग्यांक अफेक्ट जालो आसा ती दिवपाची तयारी ही सरकारान दवरल्या. आनी आयच्या सुवाळ्याचेर हांव आनी एक गजाल मुद्दामून सांगपाक सोदतां की आमी थोड्याच दिसां भितर म्हणजे टेलिमेडिसीन हो प्रोसेस सुरू करपाचो आसा. निश्चितच टेलिमेडिसीनचो फायदो जो आसा म्हणजे आमकां आयज बारीक सारीक जरी गजाल जाली जाल्यार आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीत वयचें पडटा. बारीक सारीक जरी गजाल जाली जाल्यार आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयचें पडटा. पण मित्रांनो, आमी डिजिटल युगाचो वापर करून घरा कडेन बसल्या उपरांत आमकां ट्रिटमेंट जी आसा ही डायरेक्ट डॉक्टर्स हे दितले. आनी ताची सुरवात आमी 2 ऑक्टोबराच्यान करपाचें आसा. घरा कडेन बसलेल्या जाणटेल्यान, घरा कडेन बसलेल्या आमच्या आवयन हॉस्पिटलांत फोन लावपाचो. आमचो डॉक्टर तिका टेलिमेडिसीन कन्सल्टेशन हे फोना वयल्यान दितलो. तिका कितें मेडिसिन्स घेवपाक जाय, कितें घेवपा नाका, तिका एमर्जन्सी आसा काय कितें, तिका कितें चॅकअप करपाक जाय, हॉस्पिटलान येवपाची गरज आसत जाल्यार तिका हॉस्पिटलान आफयतलो. अदरवायज तिजे इन्व्हेस्टिगेशनूय कितें करपाक जाय तो तिका फोनारूच सगळें गायड करतलो. अशा पद्दतीची टेलिमेडिसीन हांव आतांच म्हणजे थोड्या दिसां पयलीं हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर डिस्कस करताले की ही सुविधा जर लोकांक मेळ्ळी जाल्यार कोविडाच्या बाबतींत आमकां बरेचशे फावटी हॉस्पिटलान वचपाचे अर्दे पेशंट्स जे आसा एवॉयड जातले. आनी निश्चितच ह्या कोविडाच्या महामारींतल्यान आमकां हाजो निश्चितच फायदो मेळटलो हाजी हांव खात्री बाळगितां.